आमचे मित्र दिनेश कावरार तो वाढदिवस आणि ताजो वाढदीस साजरो करपाक आमी सगळे मनान सदां जमले. दिनेश व्यक्तिमत्व म्हणल्यार सदां हास्य हसत आसता. टेन्शन म्हणजे कांय ना, पण आयज दिसता आमच्या ऑर्गनायझरांना खेळगडे आयोजन स्टार्ट जावचे दिवशी बरें तेजे कडेन बरी कामां चालू करतली सगळी फुडें करची आणि गोंयच्या जगती खातीर गोंयच्या विकासा खातीर जो ताणें आपलो एक पॉयंट घेतिल्लो आसा तो ताणें दवरचो आनी ह्या निमतान आयज आमी तरणाटो तसोच चल्लो तसोच रावचो आनी असोच हांसत सदां आणि बरं आमच्या वाढदिवसाची उमेद करते. दिनेश कामराजांचा वाढदिवस या वाढदिवसाच्या निमित्तानं भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामोदर आमचे माजी मुख्यमंत्री बाबू गोळेकर, माजी आमदार डॉक्टर गांधी आणि दिनेश कामराजांचे सगळे समर्थक भारतीय जनता पार्टीचे आमचे मंडळ अध्यक्ष, आमचे झेडपी आणि बाकी सगळे कार्यकर्ते मंडळ महानगराचे सगळ्यांना पहिल्यांदा सदस्य पॉयंटांच्या वती गोंय सरकारच्या वतीन दिनेश कामराजांक वाढदिवसाची उमेदीची भेट दिता. कुलकर्णींचो मोग ताचेर सदांच आसा, हाज्याय फुडें आसतलो. सकाळी 8 पासून 10 पर्यंत मेळूंक ना, दनपारां जेवपाकूय मेळूंक ना. खरोखरच ताचेर कुलकर्णींचो सगळ्यांचो मोग आसा. तो मोग असोच वाडत रावचो. एक विजनरी लिडर या हातूंतल्यान 2012 विधानसभेत म्हज्या आमी दोगूय बरोबर विधानसभेत पावले. हांव पळयता की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर काम करता आसतना विजनरी डेव्हलपमेंट मुखार दवरून कुडचड्या ल्हानशा शहरा खातीर ज्यो ज्यो गजाली जाय त्यो सातत्यान हे गजाली करपाचो प्रयत्न केला. खूब गजाली उरल्या, ना म्हणना थोडीशी डेव्हलपमेंटाची कामां उरल्या. ती कामां येताल्या ह्या 2 वर्सांच्या पिरियडांत कंप्लीट जातली. कारण की खात्री आसा कंप्लीट करतलो. आणि हे सगळें करता आसतना जेन्ना ताका गोंय राज्याची सरकारची संद मेळ्ळी तेन्ना तेन्ना गोंयाची वेगवेगळी कामां करपाकूय बी विजयनरी नदरेंतल्यान ताणें ती कामां फुडें व्हेल्या. हांव ताका तेजें पॉलिटिकल भविश्य उज्वल आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन कुडचडकारांची आनी गोंयची सेवा करपाची संद ताका देवान दिवं. तुमी दिवची गुड न्यूज काय ना काय ना अरे